म्हाका 3 फावटी जे कॉलिंग अटेन्शन आशिल्ले 3 असेंब्ली जाल्यो. म्हजे शुगर फॅक्टरीचेर कॉलिंग अटेन्शन 3 फावटी डायवर्ट करून इवन क्वेश्चन आयलो तेन्ना म्हाका उलोवपा दिलो म्हणून हांव व्हॅलींत गेलो आनी बोवाळ जालो आनी त्या नंतर असेंब्ली स्टॉप जाली. तुमकां खबर आसा पयरूय अशी परिस्थिती निर्माण जाली की ते कॉलिंग अटेन्शन म्हजे 0 वरां घातलें आनी म्हाका 5 मिनटां उलयता म्हणून सांगलें. आनी पूण ते 0 वर येवचे पयलींच जेन्ना हें भुमिपुत्र बील आयलें तेन्ना त्या भुमिपुत्र बिलाचेर आमी आवाज उठयलो आनी त्या खातीर ते येवना. आज एक बरी गजाल मुख्यमंत्र्यांची हांव 5 वर्सां पयलीं मुख्यमंत्र्याक परत सांगतालो की सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां पयशे दिवपाक शुगर फॅक्टरी सारकी करपाक तयार आसा. पूण कोणूच तातूंत एक्शन घेवपाक फुडें वचनाशिल्लें. आनी जेन्ना हांवें खुद्द नरेंद्र सावयकाराक चेअरमॅन कर म्हणून सांगलो तेन्ना तांणी नरेंद्र सावयकाराक चेअरमॅन केलो. ते एकूच गोश्ट म्हजी ताणें आयकली. पूण आज म्हाका वायट दिसता जी इन्क्वायरी हांव गेली 5 वर्सांची मागता. लैला शुगर फॅक्टरीक जो ऊस धाडलो एका कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या अध्यक्षांनी, ते पयशे ताका आयले, ते पयशे खंय गेले? कारण सरकारान डायरेक्ट पेमेंट आधारभूत किंमत आसा ती तांकां दिली आनी आजून बसून ते पयशे लैला कडच्यान आयिल्ले. लैलाक जो ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट दिलो हो सगळो वाटकुळो हिशोब सरकाराच्या मनशांनी केलो. ह्या सरकारांतल्या मनशांनी ह्या वाटकुळो हिशोब केला. जवळ जवळ 14 कोटीची अफरातफर ह्या 3 वर्सांत, ह्या 2 वर्सांत आनी त्याच्या पयलीं 5 कोटीची अफरातफर. ह्या सगळ्याची इन्क्वायरी करपाची 2016 नंतर ज्यो 2015 नंतर ज्यो शुगर फॅक्टरीत गोष्टी घडल्या आज पर्यंत ह्या सगळ्याची CBI मार्फत चौकशी करपाची आवश्यकता आसा. 59 कोटी आयले म्हणून लोक हे विसर्जना हेची गरज आसा. थंय जे चिरे काडटा ते कोण काडटा? थंय जे कापणी लागून जे 400 रुपये दिले ते कोणी उबारले? ट्रान्सपोर्टेशन करपाक जे पयशे दिले ते कशे गेले? जर आधारभूत तुम्ही किंमत करता आणि तुम्ही ऊस करता म्हणून सांगता, लैला शुगराक कोणी एग्रीमेंट केलो? ते लैला शुगराचे पयशे आयिल्ले कोणी खाले? ह्या सगळ्याची शहानिशा मुख्यमंत्र्यान करपाची आवश्यकता आसा. आनी ती फक्त ह्या 3 वर्सांची न्हय तर 2015 नंतर जे कोण थंय आशिल्ले 16 नंतर 2016 नंतर जे कोणी हांगा घोटाळो केला, 5 कोटी रुपया ऊस कापपा खातीर दिले, ते 5 कोटी भायले भायर व्हेले. त्या ऑफिसराक सस्पेंड केलो. पूण हेच्या फाटल्यान षडयंत्र कोणी रचिल्लें हें सगळें काडपाची आवश्यकता आसा. जी शुगर आउटडेटेड जाली म्हणून ऑप्शन केली आनी ज्या शुगराचो प्रायस 15 रुपये सकयल हाडून ऑप्शन केली, ही चौकशी जावपाची आवश्यकता आसा. हे सगळं व्हाईट एलिफंट म्हणटा पळय तशे परिस्थितींत काही ऑफिसर आनी काही राजकारणी लोक हेतूंत इन्वॉल्व आसात. आनी त्या खातीर CBI इन्क्वायरी ह्या गोष्टीची हांव मागता. गव्हर्मेंटान ती करची. 2016 नंतर ज्यो गोष्टी त्या फॅक्टरीत जाल्या त्यो सगळ्यो, कारण 2007 हांव अभिमानान सांगता आजची गोष्ट तुम्ही वाचली आसतली, तुमीच हाडिल्ली न्यूज. 2007 हांव स्वता कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर आशिल्लो 2008. आनी म्हाका याद जाता 2006-2007 हांव स्वता कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर आसा आनी आमी 1 लाख वयर आनी 2 लाख असो क्रश केलो आनी ते थंय दिलां. आज कोणी तरी पेपरार ही न्यूज आयली. आनी त्या वेळार फॅक्टरी बरे तरेन आमी चलयली आनी ते दीस शेतकऱ्या खातीर परत येतले काय कितें हो प्रश्न आसा. आनी ताजें उत्तर सरकारा कडच्यान आमकां आतां अपेक्षीत आसा. सरकारान हें फक्त आपले इलेक्शना खातीर केलां काय कितें 59 कोटी हाडून? कारण सरकारांतले काही लोक सुतोवाच करता की फॅक्टरी मुखार आमी चालूच दवरचे ना. काही लोकांचो त्या फॅक्टरींतले जमनीचेर दोळो आसा. हें हांवें मुख्यमंत्र्याकूय निदर्शनाक हाडून दिलां.
जो जमिनीर कित्याक कितें करपाक सोदताले तेंय हांवें हाडून दवरला आनी त्या खातीर ही शहानिशा बेगिनात बेगीन जावपाची आवश्यकता आसा. सगळ्यांत लास्ट पॉयंट आसा